LGBT कम्युनिटीची शेनवारा पणजे रॅली जाली। गोंयांत ही अशी कम्युनिटीची पहिलीच रॅली। लोकांमदी जागृताय जावची, समान वागणूक मेळची म्हूण ही रॅली असो उपक्रम आता फुडें चालू उरतलो म्हूण आयोजकांनी सांगले। पहिलेच रॅलीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। Purpose of keeping this rally is like to make an awareness for LGBT community, that is lesbian, gay and bisexual and transgender community in Goa itself. So because there are very lack of awareness in Goa, so for that reason it's happening in all over India, but it was not happening in Goa. So we are taking a small initiative to make an awareness to Goan community and Goan people about this community, which is gay, lesbian, bisexual and transgender people, and they are also an important part of a human society. These things we will be carrying on every year. So we are only requesting the community of Goa to respect as a human being, not as a sexual oriented, different sexual orientated people or gender bias or something. We are requesting that only. Yeah. We are trying to make this pride as an LGBT pride community, just to make sure that everyone knows about us, and we're just making them understand we need equal rights among every individual person out here. They want to make an awareness saying that we are not harmed or either any kind of issues that will be done from us. All we ask you to give us love, we would give you the same love. We expect only love from them, nothing more. Thank you. Good, and I never expected this much of crowd actually, but it's what I expected, and the expectation is even more actually. फुडल्या वर्सा केन्नाय प्लास्टिकाचेर पुराय बंदी जाहीर जावंक शकता। प्लास्टिक वापरू नाकात म्हूण सध्या फकत सल्लो दिता म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयलो। प्लास्टिकाच्या वापरान खुबशा समस्यांक आमंत्रण मेळटा। पूर येवंक प्लास्टिक मुखेल कारण आसता। जनावरां, नुस्तें प्लास्टिक पिशव्यांक लागून मरतात अशें तो उलयलो। वर्सुकी रिलिजियस डे निमतान मुख्यमंत्र्यान प्लास्टिकाच्या वापराचे वायट परिणाम सांगले। कारण ते प्लास्टिकूच प्रॉब्लेम करता आमकां बऱ्याच जाग्यार। सो इफ वी कॅन गेट रीड ऑर रिड्यूस द कन्जम्पशन ऑफ प्लास्टिक अननेसेसरी जाग्यार गरज ना ते बंद करूंक जाय। कारण केन्ना ना केन्ना तरी हांव फुडल्या वर्सान एक दीस अचानक घोषणा करतो की फुडल्या म्हयन्याच्यान प्लास्टीक बंद। कारण प्लास्टिकान गोंयची वाट लावपाक लागल्या। सगळे आमकां प्रॉब्लेम येता, 90% प्रॉब्लेम प्लास्टिकाचे येता। कितल्या जाणांक खबर आहा की फ्लडिंग जें जाता, हांगा मिडिया तांचे नोट करचे, फ्लडिंग जाता ते प्लास्टिकाक जाता, ते सरकारा खातीर जायना। वर्तमानपत्रांत बातमी येताच खळयो सारक्यो काडून ना म्हणून फ्लड जाले म्हणून, पण 90% टायम वेन वी फायंड गो फॉर इट आमकां लक्षांत अशें येता की प्लास्टिकाचे गुड्डे वचून खंय तरी बसलेले आसता। लोक प्लास्टिक पिशव्यांनी खाणा घालून वडयतात, ते गायो खातात आणि मरतात। प्लास्टिक बॅगांक लागून नुस्तें आणि देवमाशे मरतात। त्यो गायो तुमी भितर कितें तरी खाणें इल्लें उरता तें काडटा आनी उडयता न्ही प्लास्टिकाची पोती, ती गायो त्या भितरल्या अन्ना खातीर प्लास्टीक खावपाक लागता। आनी गायचें पोट हें गिरणे सारकें आसता। गेल्लें प्लास्टीक अशें रवत जावन वयर येत आसता, परत तांच्या तोंडान परत रवत करपाक येता अन्न। त्यामुळे पोटान प्लास्टीक गेलें की परत वयर येता, परत ती बारीक पावडर करता आनी परत भितर घालता, आनी भितर बॉल कशें जाता। आनी एकदां प्लास्टीक पोटान गेलें की गाय जगना, मरता ती। ऑपरेशन केलें सुद्दां तिका 8 दीस लिक्वीड डायटाचेर दवरचें पडटा, दूध बी अशें दिवचें पडटा तिका। हें म्हणजे जड खावपाक जमना। आनी त्यामुळे म्हाका दिसता प्लास्टिकेच्यान कितले प्रॉब्लेम जाता। दर्यान सुद्दां प्रॉब्लेम जाता, नुस्तें घुसपून मरता गुदमरून, व्हेल बील सुद्दां मेल्ल्या। अनेक नुस्त्याच्या नाकाक वचून गुड्डे कशे बसता ती प्लास्टिकां। त्यामुळे आमी एक व्हडल्या संकटाक खंय तरी जर कंट्रोल करतले जाल्यार ते प्लास्टीक पयलो रावंड हो करूं येता की आपणें कमी करपाचें, नुस्त्याक बाजारांत प्लास्टीक घेवन वचूं नाका। रिलिजियस डे निमतान सेक्रेटरिएटांतल्या कामगारांच्या गुणेस्त भुरग्यांचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विजय चेतन गवस। घेऊ एक ब्रेक।